तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 25 जानेवारी 2024 5:30 वरांचेर माननीय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते मांद्रे नवे पुलीस स्टेशनाचे उद्घाटन आणि ह्या उद्घाटनाच्या निमित्तान मांद्रे पंचायत आणि संबंध मांद्रे गांवाचे नागरिक या पुलीस स्टेशनाचे आम्ही स्वागत करता। हांव खरोखरच श्री गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन करता, कौतुक करता आणि ह्या पुलीस स्टेशन आमच्या ह्या मांद्रे मतदारसंघात हाडल्याबद्दल हांव खरोखरच स्वागत करता। आम्ही आयज आमच्या मांद्रे मतदारसंघाचे धडाडीचे आमदार जीत भाई आरोलकर यांच्यानी एक मागणी केल्ली आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या कडेन आणि त्या मागणीचे ती परिपूर्ण करपाक लागून त्यांच्यानी भरपूर प्रयत्न केले, त्यांच्यानी अथक परिश्रम घेतले आणि आयज हो पुलीस स्टेशन मांद्रे गांवांत आमकां हे फाल्यां त्या रुपान पळोवपाक मेळटा। खरें म्हणपाक गेल्यार पेडणे तालुक्यान 2 मतदारसंघ आसा। पेडणे हो एकूच पुलीस स्टेशन आसा आणि मांद्रे पळोवपाक गेल्यार मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक हरंबोल एक आउटपोस्ट आसा। तेची जर तुमी जर दुर्दशा जर पळोवपाक गेल्यार थंय धड वाट ना चलपाक, लोकांक जर एक तक्रार दिवपाक जर गेले जाल्यार तांकां चलपाक मेळना। जाणटी मनशां जर आपली कसली तरी कंप्लेंट दिवपाक जर वचपाक गेले जाल्यार तांकां धड वाट ना चलपाक। आणि हो मांद्रे गांव कोस्टल एरियाक असल्या कारणान खुबशे क्रायम्स हांगा वाडपाक चल्ल्यात। तुम्ही बारीक बारीक पळोवपाक गेल्यार हांगा जो भायलो लोक जो ट्युरिस्ट येता हांगासर आणि जे इतले हांगासर क्रायम जे चल्ल्या आयज ते खंय तरी नियंत्रणान येवपाची गरज आसा। तो क्रायम रेट देंवोवपाक लागून आयज खरोखरच मांद्रे मतदारसंघान आणि मांद्रे विलेजीन हो जो पुलीस स्टेशन जो जाता आम्ही खरंच मनापासून डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन करता। मांद्रे हो खंय तरी सगळ्यांचे हितून जाता की मोर्चे मांद्रे हो धाकटुलो पूण मांद्रे हितून व्हडली कॉन्स्टिट्युएन्सी आगरवाडे जेन्ना चोपडे ब्रिजासून स्टार्ट जाता ती तेरेखोल पावता। येदा व्हडल्या बेल्टाक खंय तरी पुलीस स्टेशन आमकां जाय आसलें आनी आयज आमच्या आमदारान इतलो एफर्ट घेतला की त्याच्या एफर्टान लागून हें जालें। ती डेव्हलपमेंट हितून 2-3 कामां अशीं केल्या। उदकाचो इश्यू तिणें हातीन घेतला तो चालू केला। आमकां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो ऐकलो तेच्या फाटल्यान तो पुलीस स्टेशन हें म्हाका दिसता मांद्रेची आमकां जी गरज आसली ती गरज खंय तरी आमच्या आमदारान सजमून घेवन तो फुडें सरोन लोकां खातीर हें केल्लें आसा। इतलें न्हू की आमदाराकूय थँक्यू आनी सीएमाकूय थँक्यू आनी फाल्यां इतलें सगळ्यांक हें दिता की सगळ्या लोकांनी मांद्रेकारांनी येवचें आनी फाल्यांचो इनॉग्रेशनाक सगळ्यांनी सहभाग करचो आनी एप्रिशिएट करपाचें हाडून थँक्यू। की खरोखरच मांद्रे मतदारसंघात जे नवीन स्वतंत्र अशें पुलीस स्टेशन आमकां जाय अशें कितके वर्सां पासून जी आमची लोकांची मागणी आसली ती खरोखर आतां सत्यार येयल्ली आसा। फाल्यां तेचें उक्तावण आसा आनी हें आमकां मेळपा खातीर आमचे मांद्रे मतदारसंघाचे जे डायनामीक यंग MLA जीत आरोलकर यांच्यांनी मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट करून एफर्ट घेवन हें फाल्यांचें इनॉग्रेशन फाल्यांचें जावपाचें आसा। स्टेशन नासलें आनी तेची आमकां खुबशी गरज आसली। आयज भायलो लोक भरपूर ट्युरिस्ट लोक येयल्या कारणान आयज विमानतळ जालो। त्याच्या उपरांत आयज जो मांद्रे मतदारसंघान जे कोस्टल एरिया आहा थंय सारको क्रावड जाता आनी त्याच्या खातीर खुबश्यो गुन्हे सुद्दां घडटात। त्या गुन्ह्यांचेर लक्ष दवरपाक आयज पुलीस स्टेशनची खरी गरज आसा। आयज आमच्या मांद्रे मतदारसंघात जे आमचे जुनस वाड्यार आमचे जुनस वाड्याचे पंच सदस्य हांगा आसा चेतना पेडणेकर हेच्या वाड्यार पुलीस स्टेशन जाता ही आमकां एक गर्वाची आणि एक मोठेपणाची अशी आमकां एक अभिमानान सांगूंक दिसता की आमच्या मांद्र्यान पुलीस स्टेशन जाता। पुलीस स्टेशनाची खूब गरज आसा। जेन्ना हांव पेडण्या पुलीस स्टेशनाक गेल्यार 25 वर्सां वयता एका कोणाची तरी समस्या घेवन जेन्ना हांव पळयता की खूब स्टाफांक त्या काम पडटा आनी तेंची इतली धांवपळ जाता की तांकां खंय तरी एका सायटीर गेलें की बसपाक येवपाक सुद्दां बसली काय तांकां दुसऱ्या खंय तरी सायटीर वयचें पडटा की आख्या पेडण्यान ती पुलीस स्टेशन एकूच जावन आसलें ती पेडण्या पुलीस स्टेशन आसा। आयज मांद्र्यान पुलीस स्टेशन जाल्यार म्हणटा की खंय तरी तेंचे सुद्दां कामाचो जो ताण आसलो पळय तो खंय तरी आयज कमी जाता। प्रयत्न केले आपले जे समस्या आसा ते आमचे गोवा राज्याचे आमचे मुख्यमंत्री माननीय प्रमोद सावंत हेच्या कडेन मांडले आनी त्यांनी ह्या आमच्या पुलीस स्टेशनान जे फाल्यां 5:30 इनॉग्रेशन जातले त्याची तेका तेणी पुलीस स्टेशनाची सगळी जबाबदारी आपण घेवन फाल्याच्या इनॉग्रेशन आमी आमच्या सीएमाचे वेलकम करता
आमच्या मांद्रे मतदारसंघात ताका फाल्यां 5:30 सगळे आमचे मांद्रेचे कार्यकर्ते आमची सगळी पंचायत हांगा येयली आसा. आगारवाड्याची पंचायत आसा, पारशाची पंचायत आसा. हेच्या वचून तेचें हांव खूब अभिनंदन करता